हांव एक गजाल परत सांगता, विजय सरदेसाय जो आहा पळय न्ही, ताका सध्या कांय काम ना, तो सध्या बेकार आसा. हांव तुका एक सांगता, ताका कसो आहा, ताजो अजून राग जो आहा पळय न्ही, कदाचित म्हणजे खरें गोंयकारपण कितें तें हांवें दाखयलां ताका. ओके, आमी जी डिमांड केली खूब गोश्टीचो, हांव राज्य चलयतां, हांव सरकार चलयतां, म्हाका सगळ्या गोश्टीचो सारसर विचार करचे पडटा. आमी पयल्यान पयलीं जे लोकांक डिसिजन घेतलें, एक 2-3 गजाली आमी जर सगळ्यांक बंद केल्लें, हांगासर येवपी सगळे ग्रॉसरी आयटम्स, पयले ग्रॉसरी आयटम्स सोडून दी, मेडिसीन बंद जातले आसलें, ऑक्सिजन बंद जातलो असलो, टँकर्स आमकां भायल्यान येता त्योच बंद जातल्यो आसल्यो मरे. हे पळय, हे कळना काय म्हणटा. द सेकंड थिंग, ग्रॉसरी आयटम येवपाचो सगळे बंद जातले, तांदूळ बंद जातले, दाळ बंद जातली, भाजी बंद जातली, चिकन सगळे बंद जातले असले. म्हणपाक खूब सोंपें आसता, डिमांड करपाक खूब सोंपें आहा, हें बंद कर, तें बंद कर, ठीक आसा. आमी पयलीं म्हटलें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची गायडलायन कितें, आमी देशा पासून वेगळे ना. अरे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची गायडलायन कितें म्हणटा, आमी तीच डिमांड करीत आसा. द सेकंड, ठीक आसा, आमी तेंय म्हटलें, आमकां पयल्यान पयलीं म्हणना फुडें मागीर ग्रॉसरी आयटम, ऑक्सिजन पयल्यान पयलीं मेडिसिन्स अलाव केली, ऑक्सिजन अलाव केले, ग्रॉसरी आयटम अलाव केले. मागीर आमी म्हटलें की मागीर गोंयकारपणाचें जें सांगता न्ही, गोंयकारांक अलाव कर म्हणून सांगलां हायकोर्टाक. मागीर तशें तांच्यांनी सांगलें हाव वी कॅन डिस्क्रिमिनेट, गोंयकार आनी भायलो डिस्क्रिमिनेट कशें करतले. आयजूय तुका सांगता, म्हाका कंटिन्युअसली फोन येता, म्हाका टेस्टींग रिपोर्ट मेळना, हांव दिल्ली अडकलां, हांव हैदराबाद अडकलां, हांगा अडकलां, म्हाका टेस्टींग रिपोर्ट मेळना, लॅबाचेर रिपोर्ट हें आहा. आमकां सांगपाक खूब सोंपें ना रे. हे करूं नाका, तें करूं नाका, राज्य चलयता ताका कळटा. डेली 5,000 वर्कर जे फार्मा इंडस्ट्रीन डेली वेजीसचेर काम करतात, ते डेली अपडाऊन करतात, फार्मा इंडस्ट्रीज बंद पडटली. जे येता वता काम करता ताका डेली खंयची मेळटली, म्हाका 72 अवर्स सांगता, डेली लॅबान ते बाबडे खंयचे वयतले, कोण हाडटलो. म्हाका कांयच म्हणणें ना म्हाजें, पण शेवटी जर राज्य चलतलें, सगळें जर सुरळीत रित्या चलतलें, अरे लोकांच्या जीवन मरणाचोय प्रश्न आसा, लोकांक शेवटी कामूय करपाक जाय, हाची गरज आसा. आमी हाजोय विचार करपाक जाय. कशें आसा तुका सांगता, टिका करप खूब सोंपें आसता. त्या खातीर निदान कशें आसा मरे, भायर आसतना एक आनी भितर आसतना एक अशी दोनपणां तरी आमी करिना. सरळ ह्या राज्याच्या हिताच्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, त्यो हांव करीत आसा, आनी अलॉंग विथ माय ऑल मिनिस्टर्स. मुख्यमंत्र्यान म्हाका बेकार म्हणटा. हांव आतां तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार पळय घरा आहा, आनी घरा रावप जेन्ना सरकार म्हणटा एक लॉकडावन आहा, एक कर्फ्यू आहा, आनी घरा राव म्हणलें, घरा रावप हो बेकार जाता, जायना. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो ह्या स्टेटमेंट एक फ्रस्ट्रेशन आपले भायर काडटा. चड करून कित्याक ताजें कोवीड मिसमॅनेजमेंट कंप्लीट आमी एक्सपोज केल्ले आहा, आनी आमचे वयल्यान नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मिडियान आनीक कोर्टान तो एक्सपोज जाल्लो आहा, आनी तातूंत म्हजो एक रोल आसा म्हणून तो म्हाका बेकार म्हणटा. आतां एक ओपोजिशनाचो आमदार जर तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन विचारता, तूं ताका बेकार म्हणूंक लागलो, जाल्यार तुजेंच कल्चर हें एक्सपोज जाता. बेसिकली चीफ मिनिस्टर इज एक्सपोजिंग इज ओन कल्चर बाय सेईंग दीस. सो ह्याच बेकार मनशाची थोडी सजेशनां सरकार बिलेटेडली घेता. आमी पयलीं सजेशन दिल्लें टास्क फोर्स जावचो म्हणून, आतां एक 15 दीस इतले 1000 लोक मरतकर आतां ते टास्क फोर्स एडॉप्ट करतात. आतां तांणी ग्लोबल टेंडर, हो आमी 12 तारखेक आमी स्टेटमेंट काडिल्लो की सरकारान ग्लोबल टेंडर फ्लोट करचो. आतां 12 दिसांनी 10 दिसांनी तांणी एक्सेप्ट केल्लें. सो हे बेकार मनशाची सजेशनां तुमी केन्ना केन्ना एक्सेप्ट करतात. म्हणटकर हांव हांगा घरान आसा, तूं जर म्हाका बेकार म्हणटा जाल्यार हांव मानतां बेकार म्हण, कित्याक तूं बिजी आसतलो, तूं त्यो ट्रिपी मेजपाक, आयर्न नोराच्यो ट्रिपी मेजपाक तूं खूब बिजी आहा. तूं सरकार चलोवपाक बिजी आहा म्हणून आमकां सांगनाका. सरकार कॅबिनेट चलयना, सरकार कोण चलयता तें तुज्या मंत्र्यांक विचार. मंत्री म्हणटा कांयच ना म्हणून, डिझास्टर मॅनेजमेंट जाग्यार ना, कांयच ना, हे तुजेच मंत्री म्हणटात. सो सरकार तूं चलोवपाक बिजी आहा म्हणून सांगनाका. सगळे जाण सरकार चलयता सुपर सीएम आनी IAS लॉबी, तूं चलयना, तूं मेजता ट्रिपी, आनी हांवें तुका एक्सपोज केलें म्हणून आमकां बेकार म्हणनाका.